वर्स माहीत जाले गोयचे मायनिंग बंद फोडून. सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराची लीज रिन्यूवल प्रक्रिया बेकायदेशीर थारावन मायनिंग बंद केल्लें. रिन्यू केल्ली 88 लिजां रद्द केल्ली. आता गोंय सरकारान नथुर्मल कंपनीक लीज ऑपरेशनल करूंक बावटो दाखयला. झिरो वेस्ट तत्वाचेर मायनिंग करपाचे कंपनीन थारायला. हे खातीर सुमार 500 कामगारांची गरज लागतली. 50 कामगारांक मायनीर थेट काम मेळटले म्हूण CEO हरेश मेलवानी सांगता. आमचे अंडर 2015 अमेंडमेंट ॲक्ट आमी एक्सटेंशन मागिल्ले टील 2030, कारण की आमी अखंड मिनरल आमीच वापरता आनी ताजे एंड प्रॉडक्ट काडटा. सो म्हजे हिशपान आमची 2030 पर्यंत जावंक जाय. आतां गव्हर्मेंट कॅप्टीव मायन म्हणून, कारण की हांवें इंडस्ट्री घातल्या आनी तेतून सगळें हांव वापरता. सद्या हांव भायल्यान हाडटा आनी वापरता. पूण आतां आमची मायन जाली की हांव लोकली काडून वापरतलो. आनी आमचें व्हडलेंशें कांय ना, आमचे 73 टन आसा आयनचे. आनी ताजे बरोबर आमकां एक ओवरबर्डन जो आसा पळय 4:1 रेशो 5:1 रेशोन आमी काम करताले पळय, तें ओवरबर्डनचें तत्व जें आसा पळय तें सगळें आमी आयडेंटिफाय केलां. तें आमी सेपरेट करतले आनी अखंड ग्राम टू ग्राम वापरतले. कांयच आमी डंप करचे ना. झिरो वेस्ट मायनींग म्हणटा पळय तें करपाक आमचो प्लॅन आसा. इमिजिएटली तरी एक 50 लोक तरी लागतले, कारण की आमी मशीन ऑपरेटर जे एक्सकावेटर ऑपरेटर बी आसा पळय, ड्रायव्हर आसा पळय, मॅकानीक जे आसा, वेल्डर जे आसा, ते सगळे आमी लोकल ट्रेन केल्ले भुरगे, आमचे हरवळेचेच भुरगे ट्रेन केल्ले. इनडायरेक्टली